पेडणेच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जनसेवा समितीन आयतारा 126वी आंबेडकर जयंती मनयली। या सुवाळ्याक पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकर मुखेल सोयरे म्हण हाजीर आशिल्ले। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। महान नेता ते खूपशे कडे त्यांनी सगळ्या भितर त्यांनी न्याय दिला, सगळ्या समाजाक त्यांनी न्याय दिला। आणि बाबासाहेब आंबेडकर जयंती आम्ही दलितच मनयतात, दुसरो कित्याक मनयना म्हणून या अख्ख्या हिंदुस्थानाने बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती मनोवपाक हे आमचे आणि म्हटलं आमच्या ऑफिसरांचे आमच्या खंयचे पळय बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्त हांवें परिकाराक स्वता सांगला की आमच्या लोकांचे अन्याय जावपाक जाय आणि आमचे ऑफिसर जाल्यात, आमचे वयले वयले पदाचे लोक जाले, तांकां स्थान दिवपाक आनी चलोवपाक आमच्या लोकां कडेन ती कापासता गव्हर्नमेंट चलोवपाची, एडमिनिस्ट्रेशन चलोवपाची आणि बरें एडमिनिस्ट्रेशन दिवपाचे अशें आमचे ऑफिसर आहा। तांकां आमी स्थान दिवपाक जाय आणि तांचे कामाचे तांकां फळ दिवपाक जाय, तांकां त्या जाग्यार हाडपाक जाय। त्या सरकारान जे आमकां म्युनिसिपालिटी आफ्टर गोवा लिबरेशनाच्या उपरांत जर आमकां पंचायतीन जे रिजर्वेशन दिलेले आसा हो ऐतिहासीक निर्णय आहे, त्या गोंयच्या सरकाराचे हांव अभिनंदन करता। आणि रिजर्वेशन जे 15 जागा दिल्या आणि ते रिजर्वेशन मेळोवन घेवपा खातीर अहोरात्र जे कार्यकर्ते झटल्या, ज्या कार्यकर्त्यांनी या रिजर्वेशना खातीर आपणाचो त्याग केलो, तन मन धन आणि टाइम दिवन हे रिजर्वेशन मेळोवन घेवपा खातीर झगडल्या, त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक म्हाजो तांकां सल्यूट व्यक्त करता।